मुरगांव नगरपालिकेन एमपीटीच्या कोळसो हाताळणी वाढीव प्रकल्पाक विरोध उक्तायला। एमपीटीक वाढीव प्रकल्पा खातीर मान्यताय दिवचे नात तशेंच एमपीटीच्या सगळ्या प्रकल्पांक विरोध करतले असो थाराव मुरगांव नगरपालिकेन शुक्रारा जाल्ल्या बसकेंत घेतला। फाटले 8 दीस जाले वास्को टिळक मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या जनसुनावणेंत पर्यावरण मोगी समाजसेवक आनी वास्कोच्या लोकांची एमपीटीच्या वाढीव प्रकल्पाक विरोध उक्तायतात। या लोकांक एमपीटीन भायले म्हणचे न्हय, ते आमचे गोंयकार आसात अशें नगराध्यक्ष दीपक नायक हांणी सांगला। आरडीएक्स कोआकती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। एनजीओ जाल्ले आनी एमपीटीच्या चेअरमॅन एक स्टेटमेंट केले हे भायले येता आनी उलयता म्हणून आमी एक सांगूंक सोदता की हे भायले न्हू एनजीओ आसा पळय ते गोंयकार आमकां प्रॉब्लेम जाता आमी वास्कोकार प्रॉब्लेम चड फेस करता पूण हे जे एनजीओ आसा पळय तेजेनी आनी आमच्या आमदारान खरोखर बरे पॉयंट मांडलेले आसा। हे जे पॉयंट तेंच्यांनी मांडलेले आहा पळय ते पॉयंट जो मेरेन तेंच्यांनी जे एमपीटीचे किंवा ते कलेक्टराचे कोण बसलेले पळय तेंच्यांनी पॉयंट आमकां रिप्लाय केल्या शिवाय सारके आमी तो गोल स्टार्ट करपाक घेवपाक जाना। हे एक आमी ठराव घेवया किंवा आमी हांगा आसा एक जे सफर जाता पळय आमी सफर जाता आनी आमकां लागून हे एनजीओ जो पयलीं म्हापसासून जावं आनी खंयचे सुद्दां बघून येता पळय आमकां लागून येयलेले आसा ते भायले न्हू। हे आमी ताका दाखोवन दिले ते भायले न्हू आनी हो जो गोल आसा पळय आमी कांय बंद करपाक जाय हेका आमी काम दिना आनी तो चालू करतले जाल्यार जे आमचे एनजीओ आमचे लिडर्स जे स्पोक्सपर्सन कोण उलयल्ले आसा पळय तेंच्यांनी कितें कितें पॉयंट्स मांडलेले आसा ते पॉयंट तेंच्यांनी क्लॅरिफाय करपाक जाय सगळे क्लियर करपाक जाय अप टू डेट आनी मागीर उलयला स्टार्ट करता। आमी तेजे काय आमकां आमची व्हॅल्यू ना अशी दाखयतात ते आमकां लस केले ते एनजीओ बी उलोवपाक थंय तुमी काय परमिशन घेवन म्युनिसिपालिटी आमी ते एमपीडी ताका सांगपाक जाय तुमी हे कशें केलें काय हेजे बद्दल आमी मातशें सिरियसली घेवपाक जाय की पयलीं बाबा तुमी इतली वर्सां आयज इलिगल तुमी हे केलें कोर्टान पासून काय कळना आमी उलयता मायन्स पासून तुमी धाडला हे केला ते आमकां म्युनिसिपालिटीसान आमकां कांय फायदो करूंक ना तुमी। सो हांव सर एक मागता म्युनिसिपालिटी तर्फे आमी स्पश्ट तांकां सांगपाचें की यू आर डुईंग इलिगल की फाल्यां आमकां आनी कोणें बोट दाखोवपाक जायना की आमी इलिगल तांकां वांगड दिला। हियरिंग आतां चालू आसा पूण आमी आतां हे घेतल्यार कमीत कमी 6-7 म्हयने जाले की कोल हांगा जो पळय ट्रान्सपोर्ट जाता तो बंद करचो म्हणून कित्याक रोड ट्रान्सपोर्ट जाता कित्याक हांगा लोकांक खूब त्रास जातात तुका ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाता जायते जाणांक अस्थमा प्रॉब्लेम जालो आहा हेजे खातीर आमी सगळे कावन्सिलरांनी डिसायड केला की रोड ट्रान्सपोर्ट जो आसा कोल शिफ्टींग तो बंद करचो म्हणून।